wartaw sumiya dinwashi kalsa उपकार मागतां जियेत आमचे तुज्या वेंचेंतल्या सोम्या कितें पाटी आमी दी मोगान तुज्या सोम्या आमकां तुवें पोसलाय लागलाय जयेक तुज्या काळजां मोनान आमकां तुवें एकवटायलाय गोपाल क्रिस्ता जेजूच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवा सोमोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावा भयणीनो येऊ क्रिस्त मेजा भोवती ह्या सकाळी फुडें आमी सगळीं एक कुटुंब जावन सांगाता जमल्या ह्या मिसाच्या बलिदान वांटो घेवन सोमे जेजू क्रिस्ताक सेवन सर्गींच्या वाटेची तयार आमी करून आसा आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू लोकांक शिकोवन दिवन आसतना ताका थोडे सवाल करतात मोइजेन अरण्यांत लोकांक मान दिवन पोसले पूण आमकां तूं कसले कुणाकण दाखयता गे म्हणून तो जेजू तांकां जाप दिवन म्हणटा मोइजेन दिल्लें खाण संवसारी खाण तें मळबारतान पडलें तसलें पूण म्हज्या बापान दिवचें खाण जावन आसा सर्गींत हांव देवले ससनाचो उंडो म्हजो बाप तुमकां खाण जावन दितलो आनी कोण म्हाका शेवता म्हाका स्विकार करता ताका ससनाचें जिवीत मेळटलें म्हळ्यार सत जेजू आज लोकांक कळीत करता मोगाच्या भावा भयणो त्याच जेजूक स्विकार करूंक ह्या मेसा म्हणून आमी हांगासर हजर जाल्या हाका वरती तयार आमी करूंक आसा आमच्या काळजाची आमच्या मनाची आमच्या जिविताची पत्की जिवीत आमी जिवन आसा जायते फावटी संवसारी खाणाक आमी लब्धल्या हे घडीभर आमी केल्ल्या सगळ्या पथकांची काळजांत दूख धरया देवा लागचें बक्षाने मागया आनी मिसान फावती बरी वांटो घेवच्या खातीर आमकां आमी आयती करया हांव पातकी सोय पदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट आदरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बरवडा अपराध ह्या बसत भगवंतान सांगवार सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हणून प्रार्थना मागता सोर पदवीदार देव आमची काकळूत करून आमची पदकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविता पावोवन आमेन. सुमिया काकळूत कर सुमिया काकळूत कर क्रिस्ता काकळूत कर क्रिस्ता काकळूत कर सुमिया काकळूत कर सुमिया काकळूत कर. प्रार्थुया देवा आमच्या सर्गींच्या बापा उदकान आनी पवित्र आत्म्या नव्यान जल्मल्यांक सर्गींच्या राजाची दारां तूं बुगडताय तुज्या सेवकांक तुवें दिल्ली कृपा वाडय अशें जांकां सोर पातकांत तुवें नितळ केल्याय तांकां तुवें बसयलेलीं देणी फावो कर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवडकी चलयता ससनाच्या ससना आमेन.
धमदुताची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. तवळ स्टेफन सानेद्रीन सभेच्या संध्या हे परी म्हणालो, तुम्ही हट्टी मनशानो, तुमची काळजां दारूण जाल्यात आनी कान दाट जाल्यात. पवित्रत्म्याक तुमी सदां आड रावतात. तुमच्या पुर्वजांनी केल्ले तशेंच तुमी करतात. खंयच्या त्या प्रवाद्याक तुमच्या पुर्वजांनी दग दिलो ना? देवाच्या नितीवंत साकराचे येणे फुडें सांगून दिल्ल्या त्या दुतांक तांणी जिवेशी मारले आनी आतां तुमीच ताका पाराधीन केलो आनी जिवेशी मारलो. देवदूता लागचे नियम शास्त्र घेतिल्ले तुमीच आनी ताका आड रावल्ले तुमीच. हे आयकून निती सभेच्या संध्याच्या काळजांनी राग शिजलो आनी ताचेर तांणी दांत किरलिले. पूण स्टेफन पवित्रत्म्यान बरोवन सर्गात दीस लावन रावलो. तवळ देवाची महिमा आनी जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसलो ताका दिसलो. तो म्हणालो, पळया, सर्ग उक्तो जाल्लो आनी मनशापूत देवाच्या उजव्या हाताक उबो आसलो म्हाका दिसता. पूण सभेच्या संध्यांनी व्हडल्यान बोबो घाल्यो आनी आपले कान दांपले. उपरांत सक्कडी ताच्या आंगार पडले. तांणी ताका शहरा भायर व्हरून व्हेलो आनी थंय फातरायलो. साक्षीगारांनी आपली वस्त्रां साऊल नांवाच्या एका तरणाट्याच्या पांयां सरशीं दवरलीं. आपणाक ते फातरायतना स्टेफन अशें मागतालो, सुमया जेजू, म्हजो आत्मो तुज्या हातांत घे. उपरांत दिंब्यांनी पडोवन व्हडल्या ताळ्यान ताणें मागलें, सुमया, हे पाताक तांचेर मांडी नाका. अशें म्हणून ताणें प्राण केलो आनी ताच्या मरणाक सावलाची कबलात आसली. देवाचे उतार हे देवाचे वडपकार. श्लोक. तुज्या हातांत सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. तुज्या हातांत सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. जा तूं म्हजें कडाप, म्हजो तारो. जा तूं म्हजें कोटे, म्हजे भद्रतेचो आसरो. वय, खरेंच तूं म्हजें कडाप आनी म्हजें कोटें. देखून तुज्या नांवा प्रमाणे म्हाका वाट दाखोवन चलय. श्लोक. तुज्या हातांत सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. तुज्या हातांत सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. कित्याक तुजो म्हजो सोडवंदार. वय, हांव सर्वेस्पराचे विश्वास दवरतां आनी तुजो निरंतरी मोग पळोवन हांव संतोशान उल्हासां. श्लोक. तुज्या हातांत सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. तुज्या मुखामळाचो पजळ तुज्या सेवकांचेर फांकय. तुज्या कळनांतल्या मोगा पासून म्हाका बचाव कर. मातलबीच्या पासांतले म्हाका निवारच्या तुज्या सत्रेस्थानांतच म्हाका लिपोवन दवर. श्लोक. तुज्या हातांत सर्वेस्परा म्हजो आत्मो ओपून दिता. उद्गार. सोमी म्हणटा, हांव सो जिविताचो उंडो, म्हजे सशी येता तो केदींच बुकेवचो ना. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. जुआव परमनेंत जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. तो वळून लोक जेजू लागीं म्हणालो, तशें जाल्यार आमी पळोवन तुका सत्मनेशें तूं कसली खुणां करन दाखयताय.
कसली करणी तूं करताय. ताणें तांकां सर्गार्थान उंडो खावंक दिलो म्हणून पवित्र पुस्तकी सांगिल्ले प्रमाणे आमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत मन्ना केलें न्ही. जेजून तांकां जाप दिली, सतस हांव तुमकां सांगता, सर्गीचो उंडो मोइजेन तुमकां दिवंक ना, भागर खरो सर्गीचो उंडो म्हजो बाप तुमकां दिता. कित्याक जो सर्गींत हांव न्हू देंवता आनी संवसाराक जीव दिता तोच देवाचो उंडो. तांणी म्हळें, सायबा, हो उंडो आमकां सदांच दी. जेजून तांकां सांगलें, हांवच तो जिविताचो उंडो. म्हजे सरशी येता तो केदींच बुकेवचो ना, म्हाका सत म्हणटा तो केदींच ताणेवचो ना. देवाचे उतर हे वाकली तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त थंय मोगाच्या भावा भयणीनो, देवान दिवचो उंडो आनी मोइजेन दिल्लें मान्ना जेजूकच प्रतिनिधित्व करतात म्हणटात भगवंत अगस्तीन. आदल्या तेस्तामेंतांत आमी वाचलें तर आमी आयकता, मोइजेन अरण्यांत लोकांक मान्न दिवन पोसलें, पूण एक फावटी मोइजे अंतरलो, मान्नाय मायाक जालें. जायते वर्सां उपरांत प्रवादी जेरोम्याच्या काळारी लोकांनी विचारलें, आमकां तूं कितें दिवन पोसताय गे म्हणून. जेरोम्यास प्रवादी म्हणटा, तुमी देवाचें उतर वाचा आनी तुमच्या जिवितांत जियेया, देवाचें उतरच तुमकां दादोशी करतलें म्हणून. आनी नव्या तेस्तामेंतांत जेजू संवसारी आयिल्ल्या वेळार लोकांनी चिंतलें, मेस्सिया आमकां मान्ना म्हणलें खाण दिवन पोसतलो. आनी हाका पुराक जावन जेजून थोडे दिसा पयलीं आमी आयकलें, अरण्यांत लोकांक 500 लोकांक जेवण दिवन दादोशी केलें म्हणून. आनी जेजू ह्या लोकांक खाण दिल्ल्या वेळार लोकांनी चिंतलें, जेजू आमकां सदांच हें खाण दितलो, आमकां दादोशी करतलो. आनी असल्या परिस्थितींत जेजू आज हांगासर आसा आमच्या वेळार आमी आयकलें. लोक ताका सवालां करता आसलो, तांकां तो जबाब दिवन म्हणटा, मोइजेन तुमकां सर्गीचो उंडो दिवना, मोइजेन तुमकां दिल्लें संवसारी खाण, पूण म्हजो बाप तुमकां दिता तो सस्नीक जिविताचो उंडो. आनी जेजून अशें म्हणटा आसतना लोक म्हणटा, आमकां हो उंडो सदांच दी सोम्या म्हणून. मोगाच्या भावा भयणीनो, तो जेजू तांकां एक भोव अर्थाबरी जबाब दिता, हांवूच तो जिविताचो उंडो, म्हजे सरशी येता तो केदींच बुकेवचो ना आनी म्हाका सत म्हणटा तो केदींच ताणेवचो ना. पळय मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजू जावन आसा खरो उंडो. मनशाच्या कुडीक संवसारी खाण गरजेचें, तशेंच आमच्या आत्म्याकी सर्गीचें खाण भोव गरजेचें जावन आसा. आनी हें खाण, हें बोळ, ही भलायकी जेजू आमकां येवकारिस्त दिता. मोगाच्या भावा भयणीनो, अरण्यांत मोइजेन दिल्लें खाण कुडीक मात्र सकत दिवंक शकलें तर जाल्यार जेजून दिवचो उंडो आमकां सस्नीक जिविताक आमकां आदार दिता. आनी आमचो आत्मो आमी संवसारा मेल्यारय आमचो आत्मो जिवंत उरतलो. कित्याक जेजू जावन आसा सर्गीचो उंडो. जुदेवानी चिंतलें, मोइजेन अरण्यांत तांकां खाण दिल्ले बरी, जेजूय तांकां रुचीक खाण दितलो. पूण जेजून दिवचें खाण पोटाचे बुकेचें न्हय, भागर आत्मीक खाण आमचें आत्मीक थाण बूक थांबोवचें तसलें. देखून ताचेर विश्वास दवरलेल्यांनी कोणेंच नाश जायनाये, भागा ससनाक सूख भोगी जाय म्हूण देवाची खुशी जावन आसली. फातकाक आसल्या लोकां बचाव करूंक जेजू सस्नीक जिविताचो उंडो जालो. संवसारांत फातक सोडून गेल्ल्या वेळार देवाच्या मांडावळी प्रमाणे देवान आपल्या पुताक हे संवसारीन धाडलो. आनी कोण ताचे विश्वास दवरता ताका सस्नीक जिवीत मेळटा म्हूण जेजून सांगून दिल्लें. आनी उपरांत निमाणे ब्रेस्तारा दिसा आपणाकच मोडून जेजून आपल्या शिसांक दिला आनी म्हळें, हें तुमी घेया आनी पियेया. उपरांत तो म्हणलो, कोण म्हाका सेवता मोका पियेता तो ससनाक जिवीत तो ससनीक जिवीत जोडटलो. पोरण्या तस्तेमंतांतलें मान्न केलें मनीस कितें जावंक पावलें, तें मरण पावलें. पूण जेजू हांगासर आयला, सर्गींतान तो आयला. तो एक वर्तो, एक भाग्यवंत ससनाक जिवीत दिता तसलो मनीस.
मान्य केले मनीस एक दीस मात्र वाचले एका दिसा वयसडे तांकां जिवीत नातुरले खर एक दीस तांणी तें कलेक्ट करी जाय आसले आनी स्विकार करी जाय आसले अशें तांचे कुडीचे ताण ह्या बुक ते थांबयताले पूण जेजून तेंचे सर्गींचें खाण स्विकार केल्ले ते ससनाक जियेतले आनी कदींच ते बुकेवचे नात ताणेवचे नात मात्र न्ही ससनीक जिवीत तांकां आसतले ते मरचे नात तर मोगाच्या बाबा भयणीनो त्याच ससनाक बाळच्या जेजूचेर विश्वास दवरून आमी हांगासर आयल्या पवित्र सभेचें चरित्र आमी पळयलें तर जाल्यार जायते भाग्यवंतांनी ह्याच ससनाच्या कानाचेर विश्वास दवरले ते आज अमर जाल्यात ससनाच्या जिवितांत ते जिवन आसात म्हजी आनी तुजी आशा हिस्स जावन आसा आमी ह्या संवसाराचे न्हय थोडेच दिसांचे पयन आमच्या संवसाराचें जावन आसा पूण आमी हर एकली एक दीस सर्गींच्या राजाक वेतेल्या आनी त्या खातीर हांगासरच आमची तयारी आमी सुरू केल्या मिसांत आमी वांटो घेवचो देवाचें उतर आमी आयकोवचें उपरांत जेजूकुच ताका स्विकार करून आमच्या आत्म्याची ताणदूख आमी थांबोवची तर मोगाच्या बाबा भयणो आज तोच जेजू क्रिस्त म्हाका आनी तुका ताजेंच मांस आनी रगत उणी आनी वायना मरेफात फावो करता ताका स्विकार करची आमी मागया हे खाण आमकां सदांच दी सोम्या म्हणून आमी मागया शिसांनी ताका तेज्या बंतुनी आसल्या लोकांनी मागले आमी ते मागया अशें ताच्या काना मारिफात ह्या सर्गींच्या काना मारिफात प्रेरीत जाल्ले आमी सदांच सर्गींच्या वाटेन चलोवंक आनी एक दीस सर्गींच्या राजान ताच्या बराबर ससने सूख भोगूचे भाग आमकां फावो जावन दी म्हणून ह्या आमी सगळें आमची मागणी जावन दी आमेन मुझे भाव भयणो मुझे आनी तुमचे बलिदान सर पदवेदा देव बाप्पा म्हणटा तसले जावन मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमचे नैक्य पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घे बापा सगळ्या देण्यांच्या दातारा तुवें कुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारे काळजाणी देणी तुका वपता आनी जशें इतलो व्हड संतोश बगूंक संवसारांतच तुवें तिका फावो केले तशें सर्गींचो तो उचारा व्हरतो अपरिमीत संतोश आपणाक फावो कर म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी दे सर्वेस्पराकय उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर खळी आमी तुका वाखाडूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुज्या महिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दाबाजन आमी करची कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बली आमचे खातीर तो आपले अर्पण करीत आसा तो आमचो सारथी जावन तुजे मुखार सदांच आमचे राखण करता एकदां बली जावन मारलेलो आनी तो मरणा पूण तो ससनाक जिवो आसा देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्हास सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान उंचगी तुका जय सर्वेस्पराचे नावे ताका जय उंचगी तुका जय जय बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर
तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागताव. जावं दी ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरून सुसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पोवची. तेच पर्यंत जेवण जाता आसतना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नी कराराचें हें रगत, फातकनचे मोक्षाने मेळच्याक तुमचे पसोत आनी समेस्त मनशां पसोत ते वारोवतले. हे म्हज्या उगडासाक करात. बावरता सोगोड परगटुया. तुझ्या कुसारी पुनर्जीवन पोनावरवी तुवें आमकां सोडयलाय सोमिया. संवसाराच्या सोडवंदारा आमची जळवण कर. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनो जिवंतपणाचो आमी भक्ती म्हणून उडास करताव आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची खाल्स तुका समर्पिताव. तुजे मुखार येवंक आनी सेवा करून तुवें आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचताव आनी जेजूची कुडा रगत सवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, पीटर पॉल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रितीमोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाऊ भयणीची एकाकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन अंतरलेल्या सुमेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण हांवें मागतां. अंकुवार म्हणजे देवाची मेळ संगती, भगिवन जुजेरीचो पती, भगिवन धर्मदूत, रक्तसाक्षी, आविलाची सांतेरेज कुर्साचो सांजो आनी सर्व कडेन तुका मान वाल्या आनी त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू बरोवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभाव तुका सासनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सुरुंदरा जेजू क्रिस्ताच्या आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलें प्रार्थना आतां आमी दिर्घेवर मनोया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कृपा स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकऱ्याक आमकां शिक्षाव तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळड्यान पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे न्हे बरवशनोत्तरेक आमकां तुजे उदार काकोटी सरपातकांतली सुटय आनी सोराकांतांतली वाटय. कित्याक रसवटी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या. सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दंदुथा म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तुज तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आराज उरकी चलयताय सस्तच्या ससनाक. सुम्याची शांती सदां काल तुमची सवे आसो. माय मजबूत जावन एकामेकाक शांती दिवया. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाची शिडी संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर.
देवाची शिडी हे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती ताच्या जेवणाक ह्या मेजामध्ये हजर आसा ती आमी समेस्त सुभागी. सम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फोवना तुजे उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. औत्मीक कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर्व वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजें तांव केदींच हांवें वेगळो जावं म्हाका सोडिनाका. आमेन. प्रार्थुया. भोवमोगाळ बापा, तुज्या भुरग्यांचे तुजे दयाळ दिश्ट घाल. पास्कोचे संभ्रमणे तुज्या सस्नीक मोगाच्या गुटा वरवीं तुवें आमकां नव्या जिव्यान भरल्याय. तर आमकां पुनः जिवन जाल्ल्या जेजूच्या कुडी रक्तान दिसान दीस पोसून अविनाशी पुनः जिवंतपणांत आत्म्या कुडी सयत जेजू बराबर मैमेवंत कर. क्रिस्त आमच्या सोम्यावर वे. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आणि सर पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मो तुमचेर आपले आशीर्वाद घालो. वसुन्यात क्रिस्ताच्या मोगान आणि शांतीन तुमकां धाडटा. हालेलुया. हालेलुया. देवाचे वडुकार. हालेलुया. हालेलुया. Hallelujah.
Crismornantlo जीवन जाला आणि केलेस मोरा सोला पासाचे ते सकाळी शिळालो तुले ते वेळी अंधाधुस पडलो सूर्योदय जेजू पूर्ण जीवन जालो संसारार प्रकाश वागलो Alleluia, Alleluia Crismornantlo जीवन जाला आणि केलेस मोरा सोला मुखार बुद्धा सोवे अंगवार मोरे आशीर्वाद आमकां मगन कुर्साची कुरवेन आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.